चवथ म्हणले की 1.5 दिसांनी विसर्जन करपाचो गणपती, 5 दिसांनी विसर्जन करपाचो गणपती अशें आमी आयकलां. पूण 3 दिसांनी गणपती विसर्जन करता हें चडशा लोकांनी आयकून आसतलें. आमी आज आसात गांवडोंगरी पंचायत क्षेत्रांतल्या तुळला ह्या वाड्यार. तर हांगा गणपती 3 दिसांनी विसर्जन करतात. तर हांगची स्थानिका कडेन मेळ्या आनी जाणून घेवया हो 3 दिसांनी विसर्जन करपा फाटलें कारण. आमगे 3 दिसांचो म्हळ्यार पयलीं सावन व्हडलाची परंपरा ही. पयलीं सावन आमगे पयलीं दिसा चवथ दिसा आमगे नवी करून आमगे थिंग सकाळ जगोड उरता. ते हेजे प्रमाणे आमगे मनशा प्रमाणे एक चरवण शिजोवप. ते चरवण शिजोवन मागीर आमी शिजोवन बी येवप. बोट बी जाय पडटा. बोट देवळी सगळे बराबर वचपाचें. तेंगे शिजोवन मागीर येवपाचें. आनी आज मागीर आमगेली हिंग जगोड आहा ह्या देवळा कडेन हिंगा 60 परवा ते तोर घालपाचो बोटान आनी देवळ्यान. फुडें ताल्लाची हें ते आनी एक नाल्ल फोडपाचो फुडें ताल्लाचें घेवन. आनी तें सगळें हें करून मागीर सांजे मागीर आमी परत देवळा कडेन वचपाचें थिंगा. तें सगळें करून आमगे देव हिंग बसलो आसतना तें करूं जाय आसता. ती वेगळी पद्दती कित्याक लागून जाली अशें करून दिसता तुका? वेगळी पद्दत ना ती पयलीं परंपरा चालू आहा आमगेली. ही वेगळी आनी पद्दत ना. परंपरा पयलीं सावन चालू आहा आमगेली. मागीर कितें जाणवलें काय कितें तुमकां तें फाटलें कितें 3 दिसांची कित्याक लागून करपाचें जावं तशें करून कितें जाणटेल्यान तुमकां जाणटेल्यान हे जगोड्या लागून आमगे खुटे आहा जगोड आहा ताका लागून ते 3 दीस म्हळ्यार आमगेली पयलीं दिसा नवी जाली ती जगोड जाली दुसरा ही जगोड जाली म्हळ्यार देव आमकां कशें पावयतले. जगोड म्हळ्यार मुख्य कितें अशें मुख्य म्हळ्यार तेजी जगोड म्हळ्यार सगळे देवाची हें घालपाचें चोरू घालपाचें चड्याची सगळ्या बोटान आनी देवळ्यान घालपाचो आनी ती नेव दवरपाची. काल पंचम जालें 8 दिसा काल पंचम जालां. काल पंचमी नवी. पण तशें करून कितें ना वेगळेपण कांय ना वेगळेपण तशें कांय ना. फक्त 3 दिसांची एक मातशी 3 दिसांची ह्या जोगोण्या लागून आमगे 3 दिसांची चवथ. तर दयानंद बाब एक आगळे वेगळे प्रथा अशी आमी कोणी सांगल्यार अजाप जाता. 3 दिसांचो गणपती कसो कितें काम न्हू तुमचो? आमचे गांव हो पुर्वजा पासून आमचो गांव पळय आसा हो तुळला गांव आसा तो राज्यकारणीचो गांव आसा पयलीं सावन. आनी पयलीं आमचें पळय दैवत आसा आराध्य दैवत आसा तें दैवत सांबाळपा खातीर आनी गांवा भितर कसलो रोगराई येवपा जायना कोणाचेर कितें जावपा जायना अन्याय जावपा जायना ह्या कारणाक कास्त हेका लागून आमचो गणपती हो 3 दिसांचो आसा. आनी आमची पयलीं पंचमी दिसाक आमी गणपती चवथी दिसा हाडून आमी पुजे लायता. पंचमी दिसा आमची नव्याची आसा नवी हाडून आमची नवी बांदता. आनी दुसरें म्हळ्यार मागीर आमी सगळें साहित्य मडकी आमचे प्रत्येक एक कर्ता पुरुश ताका आमी एक मडके आसता आनी तें घेवन मागीर आमी शिशाच्या कापट्यांची घेवन आमी कारवाळ्या थिंगा आमचे देवेची 2 दोंगरार ना सकल आमचे 2 किलोमिटर आसा आनी थिंगा 2 देवीचे धडे आसा. आनी थिंगा आमी सगळे हे आमचे घेवन वयता पळय आमी सगळे आमचे ओजी घेवन वयता पळय न्हू ते एक पुरुशाचे एक आमचो चरवण म्हणटात ताका एक देवाचें चरवण आसा तें भट शिजयता आनी तेणी शिजयले नंतर तेणी काम केले नंतर वेळी सांगता केले नंतर तेजे नंतर आमी सगळें शिजोवपा दवरताय पंचमी दिसाक. आनी ते शिजयले नंतर मागीर देवाची सांगता जाले नंतर मागीर आमी येता कुयी घालीत गांवां येताय कोणी आमकां मेळणयो आनी तें मेळ्ळे नंतर फाटल्यान आमचो कोण देव आसता आनी तो ताका कितें बाद जायनायो अशें म्हणून आमी कुयी घालीत येताय. आनीक आमी खूब जाणां सांगता अशें आमचें आराध्य दैवत आमचें दैवत पळय आसा पयलीं सावन तें पुर्वजांनी स्थापन केलें तें. आनी हो 3 दिसां गणपती म्हणटरी येयले नंतर कळटा हे 3 दिसां आमगे कितें उत्सव जाता तो. तर ह्या आशिल्ले तुळला गांवचे स्थानीक. हांगा एकूण ह्या वाड्यार 8 घरां आसात आनी सुमार 90 पॉप्युलेशन आसा. पिढ्यान पिढ्या चलत येयली परंपरा सांबाळपाचें काम हे हांगचे लोक करतात आनी त्यांची फुडली जनरेशनय करतले अशें तांकां विश्वास आसा. प्रुडंटा खातीर काणकोणच्यान भवेश बोरकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.